नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दोगांक केली अटक, दोगांयकूय 10 दिसांची पुलीस बंदखण। साखळेचो हिस्ट्री शीटर सतीश गांवसाक मुंबय अटक, दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर दिवचल पुलिशेन घेतलो ताब्यात। दवर्ले पंचायत क्षेत्रांत कोमुनिदाद जमनीचेर 80 वयर बेकायदेशीर घरां, कोमुनिदाद पंचायतीक करिना सहकार्य सांगता सरपंच साईश राजाध्यक्ष। आयताराची मळ ग्रामसभा बरीच तापली, युनिटी मॉल प्रकल्पाक केलो विरोध। या प्रकल्पाविशीं कांयच ना माहिती, थळाव्यांक दितलो तेंको, सरपंच संदेश शिरोडकराचें आश्वासन। भोमा अडकण जाल्ल्या ग्रामसभेत प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाक विरोध कायम। ह्या विशींचो थाराव घेत पंचायत मंडळाचो थळाव्यांच्या निर्णयाक तेंको आशिल्ल्याचें सरपंचाचें म्हणणें। आनी आयतारा कळंगूटची ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पडली पार। घरपट्टी आवाजाच्या प्रदूषणा सयत हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा। आता खबरो विस्तारान। दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन आकिब उर्फ अमन शौकत खलीफ मूळ रत्नागिरी आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांकां हणजूण पेट्रोल पंपा लागसार अटक केली। फाटल्या 3 दिसांच्यान कळंगूट पुलीस ह्या दोगांचो सोद घेताले। नायकावाडो कळंगुटे मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्या दियोदिता फर्नांडीस हिचो गळो ओळून खून केल्लो। पोस्टमार्टम रिपोर्टात ही गजाल उक्तडार आयिल्ली। खून करून पळून गेल्ल्या अमन शौकत खालीप आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांची पुलिशेन वळख पटयल्ली। फाटले 3 दीस पुलीस तांचो सोद घेताले। निमणे ते हणजूण पेट्रोल पंपा लागसार पुलिशेच्या हातीक लागले। पुलिशेन आयज तांकां कोर्टात हजर केल्ले। कोर्टान दोगांकूय 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। कळंगूट नायकावाडो हांगासर बेन्सन अपार्टमेंटाच्या 3rd फ्लोराच्या फ्लॅटात एका महिलेची डेड बॉडी सापडल्याची बातमी कळंगूट पुलीस स्टेशनाक कळताच कळंगूटचे पुलीस घटनास्थळी पावले। तेंच्यांनी ती डेड बॉडी आसा तेची पंचनामा केलो आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरवात केली। इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना अशें कळण्यात येयलें की ही जी डेड बॉडी आसा ती आसा दियोदिता फर्नांडीस 64 इयर्स। ही बायल आसा रावपी म्हापसा हांगासरली आणि कळंगूट हांगासरल्या बेन्सन अपार्टमेंटान तिचो एक फ्लॅट आशिल्लो 3rd फ्लोराचेर। त्या फ्लॅटाचें खंय तरी रेनोवेशनाचें काम सुरू आशिल्लें आनी तें काम पळोवपा खातीर दियोदिता फर्नांडीस आयिल्ली। अशें कळण्यात येता की जेन्ना ती लेट नायट 12 जाली 1 जाली तरी ती म्हापसा हांगासर आपल्या घरा पावना। तिजी जी केअरटेकर आशिल्ली एक्सटेन तिणें आपल्या टॅनंटाक तशेंच पुलिसांक कळयलें आनी जेन्ना टॅनंट आनी पुलीस आसात ते जेन्ना ह्या फ्लॅटाचेर तिका पळोवपा खातीर पावले तेन्ना तिजे जे फ्लॅटाचे दार आशिल्ले ते बंद आशिल्ले। जेन्ना टॅनंटान हें दार ओपन केलें आनी तेन्ना भितर वचून पळयलें तेन्ना ते दियोदिता फर्नांडीस जी आसा ती लायिंग कंडिशनांत पडिल्ली। जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्लें पुलिसांच्या मुखार असो एक प्रश्न आशिल्लो की ही जी डेड बॉडी आसा ही एक नॅचरल डेथ आसा काय एक सस्पेक्टेड मर्डर। जेन्ना कळंगूटच्या पुलिसांनी ही जी डेड बॉडी पोस्टमार्टमा खातीर व्हेली आनी अखेर काल जेन्ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयलो तेतून अशें स्पश्ट जालें की दियोदिता फर्नांडीस जी आसा तिचो खंय तरी स्ट्रँग्युलेशन गळो दाबून खंय तरी मर्डर केल्ल्याचें स्पश्ट जालें। कळंगूट पुलिसांनी जेन्ना ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आपली शोधाशोध जी आसा ती आनी जोरान केली आनी जो अक्यूज आसा ताच्या शोधात सुरवात केली। काल अशें कळण्यात येयलें की लेट नायट हिच्या फ्लॅटाचेर दियोदिता फर्नांडीसाच्या ज्या फ्लॅटाचेर जे काम आशिल्लें तेंचेर खंय तरी दुबावीत म्हणून ह्या दोगांय अक्युजांक शोधाशोध केली आनी अखेर कळंगूट अंजुना वागातोर पेट्रोल पंपाचेर जे अक्यूज आसा आकिब शौकत आनी निखिल चंद्रकांत शेटे हाका कळंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले। अशें कळण्यात येता की हे जे दोगूय अक्यूज आसात ते खंय तरी जे दियोदिता फर्नांडीस आशिल्ले तिच्या फ्लॅटाचे खंय तरी ब्रोकरेज खंय तरी हेराफेरी अशे ब्रोकरेजाच्या कमिशनाच्या पयशांक लागून खंय तरी हो मर्डर तिचो केल्याचें स्पश्ट जाता।
जे अक्यूज आसा दोगूय त्या अक्यूजांक कलंगूट पुलिसांनी आयज JMFC कोर्टांतल्या मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस केले आनी अखेर तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स तिहा असो. साखळेच्या नावाडगे गुंडाक दिवचल पुलिशेन मुंबयच्यान अटक केली. फाटल्या 2 वर्सां सावन बेपत्ता आशिल्लो सतीश गांवस हाका दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर अटक जाली. सतीश गांवस हाचे आड कितलेशेच गुन्यांव नोंद आसात. वेगवेगळ्या गुन्यांव प्रकरणात दिवचल पुलिसेक वॉन्टेड आशिल्लो आणि फाटल्या सुमार 2 वर्सां पासून फरार आशिल्ल्या हिस्ट्री सिटराक निमाणे एकदाचो धरपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. सतीश गावस अशें ह्या हिस्ट्री सिटराचें नांव आसा आनी 2 वर्सां पयलींच्यान तो सांखळे वाठारांतल्यान फरार जाल्लो. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हो विदेशात पळून गेला अशी खबर पुलिसेक मेळिल्ली. ताचे विशीं वेगवेगळ्या विमानतळ प्राधिकरणांक माहिती धाडिल्ली. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाचे आड वेगवेगळे 9 गुन्यांव नोंद आसात. तशेंच NIA कायद्या खाला ताचे 8 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत केसी सुरू आशिल्ले. तो फरार आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सां पासून पुलीस ताचो सोद घेताले. दुबयच्यान परतना मुंबय विमानतळाचेर पुलिसेन ताका अटक केली. मुंबय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मजतीन दिवचल पुलिसेन ही कारवाय केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर इकोस्कर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून ह्या हिस्ट्री सिटराक धरपाक येस मेळयले. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका धरिल्ल्यान दिवचल पुलिसेचे सध्या अभिनंदन जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका रिमांडा खातीर सोमारा दिवचलच्या न्यायालयांत हजर करतले अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवर्ले पंचायत वाठारात सुमार 80 परस मायज बेकायदेशीर घरां बांधल्यात. खंय कर्नाटकाच्या हबीब बेल्लारीन नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर घरां बांधल्यात. दुसरे वटेन कोमुनिदाद पंचायतीक सहकार्य करिना म्हणून सरपंच सांगता. दवर्ले पंचायत वाठारात 80 परस मायज बेकायदेशीर घरांचे बांदकाम जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हातूंत कर्नाटकाचो हबीब बेल्लारी हाणें नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर फ्लॅट बांदिल्ल्याचे थळावे सांगतात. हातूंतली 42 घरां मोडपाचे आदेश आसून लेगीत न्यायालयान ताका स्थगिती दिल्या अशें एंड्रू रिबेलो म्हणटा. जेन्ना हरकुलान नियासो आसतना 42 डेमोलिशन हाडली, ते गेले एपिला गेले. आता ते म्हणटाय त्यांनी स्टे हाडिल्ल्या. कुमदादले प्लस 18K 7/2A हबीब बळ्ळारी मुट्टेने बिल्डींग बांदल्या. ताका DCPचे लायसन्स मेळ्ळा. ग्राउंड फ्लोर पार्किंग 1/1 बिल्डअप आणि 3rd फ्लोरूय तेणे बिल्डअप केला. आणि सेक्रेटरी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेलो तेन्ना सेक्रेटरी तो सांगता आपण 6 फ्लॅट इलिगल बांधले. म्हणजे कपसतात पळय. कुमदाद आमगेली 7/3 तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी त्या दिसा तुमकां खबर आसतली, हांवें व्हिडिओ व्हायरल केला. म्हाका खबर ना. म्हाका ते सगळे कर्नाटकाचे मनीस मारपा येयले एकठांय बायलां बी. तेणें हबीबागे तोकली आनी कोणाली न्हू. आतां हांव कितें म्हणटा, तितून मरे 2 नांव आहाय. एक हबीब बळ्ळारी, एक कादर दुकानदार म्हणून. कुमदाद आमगेली गांवच्याली. आमगे MLA पासून उलयला थिंगा की कुमदाद आमकां गांवच्यांक ढोलकारांक मेळपा जाय आनी बिचारपालीच्या लोकांक मेळपाक जाय. पूण हे भाशेन कुमदादे कर्नाटकाचे लोक येवन तरी तो खावपाक लागले. आतां तांकां कुमदादीचोच मनीस म्हणटा ते लिगल म्हणून. अरे 18K जमीन लिगल जाता. तो म्हणटा पण लीज आशिल्ले. कायदो खंय चेंज जालो. कोड ऑफ कुमदादीचेर खंयच कायदो चेंज जालो ना. आमी खूब फावटी हो विशय कम्युनिदादीच्या निदर्शनाक हाडून दिलो, मात कम्युनिदाद दुर्लक्ष करता अशें सरपंच साईश राज्याध्यक्ष म्हणटा. कम्युनिदादीन पंचायतीक सहकार्य करचे असो थाराव पंचायतीन घेतला. तो महसूल सचिवाक दितले अशें सरपंचाचें म्हणणें. जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स कोमुदार लँडा भितर आयिल्ले आसा हाचे पयलीं हो विशय प्रत्येक वेळा पंचायती भितर येतालो. पूण आमी कोमुदादीक लेटर करप, कोमुदाद केन्ना
ते पळोवपाक येवप न्ही. पंचायतीचें काम आसा की गांव स्वच्छ नितळ आनी सुंदर दवरप, इनलिगल गोश्टी करपाक येवप न्ही. ताचे खातीर हांवें आज रेझोल्युशन घेतलें की रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक हाजे फुडें आमी सांगतले की तांणी ताबडतोब जे कोमुदाक आमकां सपोर्ट करना तांकां सपोर्ट करपाक लावचो, इन्स्पेक्शन करपाक लावचें आनी जाता जाल्यार जे इनलिगल गोश्टी गांवांत जाता ताजेर SIT फॉर्म करची म्हणून. दवल्ले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाक खर विरोध जालो. त्या भायर पंचायत तुमच्या दारी हो उपक्रम थारावपाचे पंचायतीन थारायला. जे गांवाक जाय आनी गांवाक जे नाका ताचे खातीर हांव गांवकारां बरोबर आसा. गांवाच्या लोकांनी आज रेझोल्युशन घेतलें सगळ्यांनी मेळून की आमकां सनबर्न साऊथ गोवा नाका, नॉर्थ गोवा नाका. त्या रेझोल्युशनाक हांवें सपोर्ट केला. हय, पंचायत तुमच्या द्वारी हो एक कॉन्सेप्ट घेवन हांव येता. पंचायतीचे पयर आमी तें घेतलें की प्रत्येक वॉर्डान ही पंचायत पावची. पंचायतीचे रायट्स कितें आसा, पंचायती थ्रू आमकां कितें मेळटा, पंचायतीक येवन टॅक्स कसो भरप, त्या दृश्टीन हांवें आतां 31st एक कार्यक्रम दवरलो आसा. भीमा पाटीला सयत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा जाल्ले चिमल ग्रामसभा युनिटी मॉलाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी युनिटी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पंचायतीक ह्या नव्या प्रकल्पाविशीं कांयच म्हायती नाशिल्ल्याचें सरपंच संदेश शिरोडकराचें म्हणणें. आयतारा चिंबल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली. मात युनिटी मॉलाच्या विशयावेल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक ग्रामसभेत पुराय विरोध केलो. तशेंच चिंबलान येवपी प्रकल्पाविशीं म्हायती पंचायतीक थळाव्या कडल्यान मेळ्ळा अशें सरपंच संदेश शिरोडकारान स्पश्ट केलें आनी आपलो तेंको सदांच थळाव्यांक आसतलो अशें सरपंच शिरोडकार हांणी आश्वासन दिलें. ज्या जाग्यार आतां युनिटी मॉल येता थंय पयलीं IT डिपार्टमेंट IT पार्क प्रपोज केलो. सो त्या वेळार आमी संपूर्ण जे आमचो गांवचो लोक जो आसा आमचो IT विरोध नासलो, पूण जे तळें जे आसा येदे व्हडले आमचे जेचें उदक पयलीं पणजेक सप्लाय जातालें आनी कितें येदे व्हडलें तळें आसा थंयसर तो हाडप चुकीचो आनी ताका लागून आमची बायोडायवर्सिटी काबार जातली हें सगळें जातलें अशें म्हणून आमी केन्ना विरोध केलो. सगळे लोक आसा ते आमचे बरोबर रावले आमचे. आनी हें करता करता आमी कितें केलें सांगपा BMC फॉर्म केली. BMCच्या मार्फत आमी ते आमचे गांवचे सगळे हें आसा PBR म्हणटा तो तयार केलो. वेटलँड करून घेतलें. आतां वेटलँड करून घेतल्या नंतर जवळ जवळ आमकां 1,80,000 सुमार जागा आमकां थंय मेळिल्ली आसा आउट ऑफ 4,25,000. आतां बाकीची जी उरिल्ली जी जागा आसा तेचेर ह्या आमच्या रोहन खंवट्याची नजर आसा आनी तो थंयसर त्या एन केन प्रकारे थंय ताका कसोय तरी प्रोजेक्ट जो हाडपाचो आसा आनी ताचो त्या शिवाय ताचो वेस्टेड इंट्रस्ट वेगळो आसा बाकीची प्रॉपर्टी. हें म्हजें हें आसा, म्हजो स्टेटमेंट आसा. तर आमचें अशें म्हणणें आसा तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी भर पावसान थंय झाडांची कत्तल करपाक सुरवात केली विदावट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. थंय आमी तांकां स्टॉप केलें. स्टॉप केल्या नंतर तांकां विचारलें आमी तुमचे कडेन असलें परमिशन आसा काय ना म्हणपाक लागले. कळ्ळें न्ही. गोवा कितें आमचो जो एनवायरमेंटल असेसमेंट कमिटी आसा हेंचे कडेन बाबा तुमचे कडेन हें आसा काय ना म्हणपाक लागले. मागीर जालें अशें आतां थंय मागीर बाकीच्यांनी फॉरेस्टाचे हेणी येवन पळयलें आनी कितें तांकां सांगलें हें आसा तें चुकीचें तुमी केलें आमचें परमिशन घेवंक ना. तर आतां तुमी जाण आसतले एक 7-8 दिसां पयलीं तेंच्यांनी हें केलें टेंडर फ्लोट केलें. टेंडर फ्लोट कितें आसा की जवळ जवळ तें 36 सुमार जे आसा म्हणजे युनियन टेरिटरी आनी स्टेटीचे म्हणून तो सगळो हें आसा थंय ते हाडपाक करता ते. आनी मजा कशी आसा सांग पळय आमकां थंय बफर झोन मेळ्ळो आसा. जेन्ना वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केलें तेन्ना आमकां 50 मिटर बफर झोन मेळ्ळो आसा. आनी त्याच बरोबर तेच्या भायर थंय इन्फ्लुएन्शियल जी एरिया आसा ह्या तळ्याक लागून पळय तळ्याची एरिया जी आसा ती अरावंड 52,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा. आनी तुमी जाणा ते तुडुंब भरलेलें आसता. कळ्ळें न्ही. तळें तुडुंब सामकें भरलेलें आसता आनी ताजो उदकाचो जो हें आसा ती वॉलसाण जी आसा कळ्ळें न्ही म्हणजे वॉटर कॅचमेंट एरिया जी आसा काय म्हणून ते संपूर्ण ती एरिया आसा ते. म्हाका एक सांग पळय जेन्ना तुमी 5-6 मजल्याचे येदे व्हडलो ते बिल्डिंग्यो जेन्ना ते काडटल्यो फावंडेशन कितकें घालचें पडटा. आमी आतां गॅरेजी पळयलां पाट्यार गॅरेजी जेन्ना एखादी बिल्डींग 5-6 मजल्याची काडटा तितकें वयर येयल्लें आसता तितक्यान तांचें फावंडेशन भितर गेल्लें आसता. आनी जातलें अशें सांग पळय की थंय तुमी हें केल्या नंतर तेंच्यांनी आतां तितून म्हटलां टेंडर नोटिसान की थंयसर म्हणजे कार पार्किंग अंडरग्रावंड आसतलें आनी कितें आसतलें. अरे अंडरग्रावंड जर गेलें न्ही तुमी आमचें तळें जें आसा न्हू तेच्या तळ्याच्या पोंदाक वतले. मागीर म्हाका सांग तें जें आतां तळ्याचो सगळो रिजर्वर जो आसा तेचो कितें उरतलो. युनिटी मॉलाचो हांवें ग्रामसभेक सगल्यांक सांगलें की जो विशय आमकां पंचायतीक कांय येवंकूच ना फायल येवंक ना कांय येवंकूच ना म्हणजे हेजेर आमी डिस्कशन जालें बाबतींत.
आनी हांवें हांकां सांगलां की हेज्या फुड्यान जर पंचायती केलेलो जाल्यार मग ग्रामस्थांक सगळ्यांक सांगतलो आनी हांव कामगारांच्या वांगडा रावतलो मात तिका आश्वासन दिलेलें आसा तिका सांगलें काय की आमकां कांय येवंकूच ना आमी हेजी स्टडी नासतना हांव भितर कितें तुमकां रिप्लाय दिवंक शकत ना की हेंकांय तरी कळपाक जाय कशें कितें आयज प्रत्येक आमकां सांगता जाय पूण आमी तेजेर कांय डिसिजन करूंक शकत ना तेन्ना आमचे कडेन येतलो ती फायल येतली कितें आमच्या खंय येता मॉल येता कित्याक आयज जी गव्हर्मेंट उरली आहा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा तर आमकां खबर ना खंय तोंडान सांगता तोंडान कितें आमी कांय रिप्लाय दिवंक शकना म्हणजे ना आमकां फायल येतली तेन्ना आमी ग्रामसभेक डिसिजन करतली पूण आतां चिंबल तें तुका सांगता हांवें आयज म्हणजे गांवकारांक लागून सांगलां की आमकां इंटिमेट कांय करूंकूच ना म्हणजे इमिडिएट पूण आयज गांवकार आमकां सांगता की सरपंच तो इंट्री मॉल येवपाचें आतां म्हणून आमकां लोक सांगता ते हांव तेजेर डिस्कशन करूंक शकना त्या बाबतींत पूण एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना पंचायतीक सांगिनासतना जागा तेच म्हणटा तेच हांवें तिंका तेच सांगलें तरी आमकां कांय येवंकूच ना पंचायतीचेर डिस्कशन करून कांय वालोर तेन्ना येतलो प्रोजेक्ट फायल येतली तेन्ना आमी डिस्कशन करूया हेजेर तेका सांगलें कित्याक तेन्ना हांव लोकां मदीं रावतलो म्हणटा हांवें आश्वासन दिलां पूण कन्सर्न MLA कडेन तुमी हेच्या बद्दल उलयला कितें कसो उलोवंक शकता तूं सांग म्हणजे पंचायतीक इंटिमेट करपाक जाय आमकां ओके म्हणटा टेंडर ऑलरेडी फ्लोट जाला खंय टेंडर खंय जाला तर म्हाका आमकां सर्वे नंबर ना एरिया हे डिस्कशन जावपाक जाल्यार जावंकूच ना हांव बेश्टेच तुमकां आन्सर तुमकां दिवंक शकत ना विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भोमा अडकण जाल्ल्या ग्रामसभेत प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाक विरोध कायम. ह्या विशींचो थाराव घेत पंचायत मंडळाचो थळाव्यांच्या निर्णयाक तेंको आशिल्ल्याचे सरपंच दामोदर नायकान कळीत केला. फुडल्या 2 दिसांत ह्या थारावा विशीं आमदारांक कळयतले अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलां. सरकारान आमकां कितली तरी आश्वासनां दिली तरी लेगीत आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम रावतली अशी स्पश्ट भूमिका भोमा अडकणच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत घेतली. तांणी प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाक विरोध कायम दवरीत ह्या विशींचो थाराव ग्रामसभेत पास केलो. जशी परिस्थिती मोपाच्या थळाव्यांची जाल्ली आसा तशी आमी आमची करून घेवचे नात अशें भोमाकारांचें म्हणणें. तेन्ना ह्या वेळार पंचायत मंडळाचो थळाव्यांच्या निर्णयाक तेंको आसा. फुडल्या 2 दिसांत ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावा बाबतीत आमदारांक कळयतले अशें उतर सरपंच दामोदर नायकान ह्या वेळार दिलां. मोठो आसलो तो आमचो नॅशनल हायवेचो. आयज नॅशनल हायवेक आमच्या सगळ्यांक नोटीसो येयल्ली आसा. नोटीसे कसले एवॉर्ड येयल्लो. एवॉर्ड येता आसतना थंय आमकां कळोन चुकला खुबशी मॉनिपुलेशन जाल्लें आसा. त्या विशयाचेर आमी चड वचना कित्याक आमी जो निर्णय घेतलेलो आहा तो ठाम बायपासाचेर घेतलेलो आसा. कितलेय जरी आमकां मोपा बसीन फोटिंगपणां करून आमकां लोकांक काबार करपाची तयारी जर गव्हर्मेंटान केल्या कोणाक हातीक धरून आनी कितें करून जाल्यार तेका बळी हे भोमकार पडचे ना. कित्याक ऑलरेडी जी गोश्ट मोपाची जाल्या पळय ती आमी दोळ्या समोर पळयल्ली आसा आनी त्या ट्रॅपान आमी भोमकार फसपाचे ना. आमचो एकूय मनीस त्या अवॉर्डाक बळी पडचो ना. आमी आमच्या विशयाचेर केदेंय व्हडलें आंदोलन करचें पडलें खंयच्याय लेवलाक वयचें पडलें जाल्यार हे भोमकार सगळे तयार आसतले आनी ह्या लढ्याक आमच्या संपूर्ण गोंयान लोकांन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तो लढो आमी आज पर्यंत गोंयान जावंक ना. तो लढो आमी भोमकार दितले. हितून कंप्लीट GBA आसतले सगळे NGOs आसतले प्रत्येक गोंयचे जे वांटेकार जावंक सोदतात ते लोक आसतले. हेणी प्रत्येकान आमकां उतर दिल्लें आसा. जर तर ह्या भोमकारान जबरदस्ती गव्हर्मेंट काबार करून गेले जाल्यार पॉलिटिशियन ऑपोजिशन सोडून बाकीचे लोक बाकीचे NGOs ते गोवा बचाव जावं ती सिवील सोसायटी जावं जे NGOs हांगा येवन गेले तेणी आमची जी रयण पळयली देवाची जे सातेरी मातेक पळयली ते भारावून गेले आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें आसा. फुडली जे पावल आसा ते आमी ठरयतले म्हणून NGOनी उतर आमकां गोमकारांक दिल्लें आसा. हे बोमगांव ही सातेरी हो महादेव हो मारू देवस्थान साल्वार करपाचें काम आमचें आसा आनी तेका संपूर्ण पाठिंबो हो आमच्या लोकांचो आसतलो आनी हो जरूर आसतलो. आनी हे आंदोलन तीव्र जावच्या पयलीं तांकां खंय तरी न्याय दिवचो हो आमच्या तर्फे गव्हर्मेंटाक एक इशारो आसा. नॅशनल हायवेचेर एक इशू आसलो. नॅशनल हायवेचो इशू ग्रामस्थांनी जो मांडला इशू तो आमी कन्सिडर केला आनी तांच्यांनी सांगलां की MLAक लेटर करुया आनी तांकां बायपास जाय. त्या प्रमाणे हांव लेटर धाडटलो MLA कडेन आनी MLAचे फुडले प्रोसेस कितें जाता तें तुमी पळय. ग्रामस्थांक कितें नोटीसी बीन येयल्या तुमी ग्रामस्थान एक्विशनाची नोटीसी येयल्या. त्या नोटीसीचेर तांच्यांनी थांब रावपाक जाय न्हू. तेंचें डिसिजन कितले लोकांक येयल्या. आतां ग्रामस्थान ते आमचे सकयले कातोल आसा पळय शेत ते कातोलाक तांकां ती नोटीसी येयल्या. बाकीच्यांक आनी ते कोणसो एक 62/2 तेजे एक पार्ट वयता 340 स्क्वेअर मिटर
ते फक्त थोड्यांक येयले नोटिश्यो पूण फक्त वयता ते 340 स्क्वेअर मिटर. आनी हांगा येवना बोमा देवळा कडेन सातेरी देवळा कडेन कांय ना, सातेरी देवळा कडेन कांय ना. नारायण देवळा कडेन हांगासर आतां पळय हो बाण आसा तो पळय म्हणून आमचो एक भट आसलो पयलीं ताका नोटीस येयल्या 650 स्क्वेअर मिटर आनी तेंचे कडेन तो बाण आसा ताका संजय बी येयला. संजय बीन येयले. संजय गेला आमकां पंचायती गेल्या. आमची पंचायती जी 225 स्क्वेअर मिटर आसा आमकांय नोटीस येयल्या, संजयाक येयल्या, बाकीच्या हे सायडीन आसा सगळ्यांक येयले. एक 2-3 घरां. शेखर नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा कळंगूटची ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. घरपट्टी आवाजाचे प्रदूषण, कानोळे भलायकी केंद्र अशे वेगवेगळे विशया ग्रामसभेत चर्चेक आयले. कानोळे भलायकी केंद्र उबारला खरें, मात थंय दोतोर नाशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता. तेन्ना त्या भलायकी केंद्रांत दोतोर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरे हांणी दिली. हाऊस टॅक्स म्हणजे कितें जाला न्हू, आतां ते सांगताले की वी हॅव टू रिवायज द हाऊस टॅक्सीस, टेक अ सर्वे एंड कम्प्लायन्स आनी तांकां दाखय मेळटा आनी नंबर इट इज अ प्रोसिजर. आमची कामागूट खूब बरें. आमी आतां सर्वे करपाक एक एजन्सी अपॉयंट करता, तेजे एजन्सी लावड म्युजीक म्युजिकाचे आमी ऑलरेडी बरयला पोल्युशन बोर्डार आनी एकदां पोल्युशन बोर्ड. आतां आमी शेकाची आमी सायन मारला आनी शेकांक आमी कितें घाला की तेंची एक एफिडेवीट घेवपाची आनी तांकां सांगला आमी म्युजीक शूड नॉट गो बियॉन्ड 10 o'clock. बियॉन्ड 10 o'clock आमी वचपाचें ना रायट. आनी तांकां एक एफिडेवीट फायल करून सांगल्यार इन द पंचायत. सो नाजाल्यार आमी ताका लायसन्सां दिली. पळय कितें येदें व्हडलें ताका घर दिलां विदावट एनी मनी, म्हणजे तेंचे आमी पयशे घेयना. हांगा ते व्हडलें मिशीन घातलां आमी, फुकट आमी टेस्ट करतले म्हणून 10 लाखाचें एक मिशीन हाडून दितले. ताका आमी टॅक्निशियनाक पयशे फारीक करता, मागीर सप्लाय क्लिनर्सीक आमी पयशे फारीक करता पंचायत. पूण आमकां हेच मेळना, सर्विसूच मेळना. एक दोतोर मेळना हांगासर. ते म्हणटा 2 दीस दोतोर आसतली ती आयुर्वेदीक दोतोर. आतां व्हडले तरी हे तरी जाय जाल्यार आमकां आनी कितें फायदो इतले व्हडले ताका प्रमायसीस दिवंक. आमकां एकलो तरी दोतोर जावं न्हू, एटलिस्ट फॉर डे केअर तरी एकलो दोतोर जावं आमकां. गोंयांत पर्यटन म्हळ्यार फक्त दर्यावेळो न्हय, दर एका मतदारसंघात आशिल्ल्या देवळांचो इतिहास, तांचें म्हत्व पर्यटकांक कळपाक जाय. ह्याच हेतान सरकारान हिंटलँड टुरिझमाची संकल्पना हाडपाचो विचार केल्लो आसा अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिली. देखून हातूंत आस्पाविल्ल्या देवळांचें नूतनीकरण करून पर्यटनाक चालना दितले अशें ह्या वेळार अध्यक्ष गांवकारान सांगलें. एक विषय कसो आसा की पयलीं सुरवातीक म्हाका सुद्दां पयलीं म्हाज्या भुरगेपणांत दिसतालें की टुरिझम आनी तातूंत म्हणटा पर्यटन म्हणल्यार फक्त कशें आसा की दर्या कडेन वचप आनी दर्याचे वेळेर वचप आनी येवप. पूण आतां जे पळय हिंटरलँडाक जो पळय विशय पळय आसा न्ही, आनी लोक आतां जे पळय आसा पळय स्पिरिच्युअल टुरिझमाचो जो पळय वयता तो सांगता त्या मतदारसंघात आसलेलीं देवळां खूब वर्सां पयलीं ती तुमकां खबर आसतली की तांबडे सुर्लाचें जें आमचें म्हादेवचें मंदीर पळय आसा न्ही, तें कदंबाकालीन मंदीर तें. ती देवळां जी पळय आसा पळय न्ही, ती थोडेशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कडच्यान 100 वर्सांचे पयलींचे देवळां आमची पॉलिसी आसा की पयलीं आसलेले देवूळ समज रिनोवेट करप आनी ती संस्कृती आनी ते आसतली थंय आसलेले ते मोन्युमेंट बी जाय टिकोवन उरून ते कोणाक येता तांकां पळोवपाक मेळटलें. आमी एक 2-3 गजाली जशें आमी प्रश्न केलो तसो की देवळाच्या माध्यमांतल्यान जे पळय जावपाक जाय पळय म्हणटली आतां सांगता तुमकां हांव आमकां थंय हातला बोलना खंय तांबडे सुर्ला आर्किओलॉजीचो विशय आसा. इतले लोक थंय येता, इतले लोक वयता पळोवपाक, लोक सर्वीस सामकी हॅप्पी जाता, सरप्रायज जाता. आनी थंय कितें आसा की एक पॉझिटीव एनर्जी दिसतली तुमकां कितें जाता. त्याच प्रमाणे आमी केल्लें आसा आमच्या किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सांवड्डे मतदारसंघात सातेरी पिसाणीचें देवूळ खूब व्हड थंय रिनोवेशन जालो आसा. आमी दत्ता महाराजाचे आमी सांवड्ड्या एक दुर्गळा म्हणटा थंय एक मंदिराचें आमी हें करता, रिनोवेशन करता. आमी बेताळाचें आमी धड्यार रिनोवेशन करता. बाकीची सगळीं बारीक बारीक देवळां जी पळय आसा ती आमी करीत येयल्यात. वेदर ते आमी पॉलिटिशियन म्हणून आमदार ना आसा पूण ना ते ना ते आमी करीत आसा आनी लोकांक हें पळोवपाक मेळटा. आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोक एकदां जर गेले जायत न्ही
तेन्ना शांत ज्या जाग्याचेर जागो आसा तेन्ना तांकां खूब आवडटलें, तेजो फायदो जातलो अशें दिसता. सोमारा सुरू जावपी अष्टमीच्या फेरीची तयारी नेटान चालू आसा. फुडलो पावस पडून लेगीत दुकानदारांनी आपली दुकानां उबी केल्यात. फाटल्या 2 वर्सां सावन महानगरपालिकेन जाग्याचें भाडें चड वाडयलां अशें दुकानदारांचें म्हणणें आहे. हाँ, आप इधर रहते हैं? हाँ। और इधर आए हम लोग 28 साल हो गए। और अभी कितना रेंट आपको? ये जगह का 26,400 और फॉर्म का 500, टोटल 26,900। और पिछले साल से ज़्यादा है या कम है? 600 कम है। पिछले साल से 600 कम है। और कितने 12 दिन तक? 12 दिन का 26 से 6 तारीख तक। 26 से 6 तारीख तक है। और कुछ बोला है म्यूनसिपालिटी ने आपको? और कुछ नहीं बोला है, पर ये था कि 6,700 था, उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया। अभी 3 गुना ज़्यादा हो गया। पहले कितना था? पहले 6,700। ये कब की है रेट? ये 2 साल हो गए। 2 साल 6,700 था, 3 गुना अभी बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया। पहले हम लोग जब स्टार्टिंग में लगा था 300 रुपये लेता था, तो भी 3 दिन का था। अभी बढ़ाया तो इतना बढ़ गया। लेकिन अभी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, हम लोग को फायदा नहीं है, लेकिन आदमी मजबूरी में लगा है। लेकिन ये अभी आपको 12 दिन का कितना 26,000 पड़ता है? 27,000 इस साल बारिश भी बहुत है, उसका कुछ आपको प्रॉब्लम? उसका कोई नहीं, बारिश भी है ना, तो वो लोग तारीख बाई तारीख देते हैं, चाहे 10 दिन भी बारिश रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा भी नहीं देते, एक्स्ट्रा देते हैं उसका पैसा अलग लगता है, वो भी हम लोग को देना पड़ता है। अभी बहुत अभी अगर 2 दिन भी अगर हम लोग मांगने जाएंगे, हाथ पे जोड़ना पड़ता है, तब मिलता है 2 दिन, उसका पैसा देना पड़ता है। 6,000 करके बढ़ाया था एक स्टोर का 2 दिन के लिए। पणजेची फामाद अशी अष्टमीची फेरी फाल्याच्यान सुरवात जावपाची आसा. म्हाज्या फाटसून तुमी पळोवंक शकता की कामां चालू आसा. पावस नेटान पडटा तरी आसतना तांची कामां जी आसा ती चालू आसा. फेरी जी आसा ती सुरू जातली. आयज रातभर ते काम करतले, स्टॉल्स लायतले. आमी तेंचे कडेन उलयले, तांकां विचारली कितले तुमच्या कडल्यान चार्जीस घेतले CCP, जाल्यार जवळपास 26,900 इतके चार्जीस आसा. फाटल्या 2 वर्सां जाली ही रेट वाडल्या अशी तेंची कागाळ आसा. तेच्या पयलीं ही रेट कमी आसली अशें तेंचें म्हणणें आसा. ही अष्टमीची फेरी जी आसा ती 10 दीस फेरी आसता. पणजे शहरान एक व्हडली फेरी जावन पडटा. खूब लोक हांगासर येतात. ही फेरी जी आसा ती फाल्यां सुरवात जातली अशें आमी तुमकां पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.